आमकां फ्रायडेचो दीस आमचो प्रायवेट मेंबर्स डे कट करता आनी आमकां दॅट इज आर प्रायवेट मेंबर्स डे म्हणजे आमचो अधिकार. आमी स्पिकराक सांगलेले आसा की लँड प्रोटेक्शन जे पड आहा हे लँड प्रोटेक्शनाची बिलां आमकां हाडपाक जाय. आमचे फेर्दीन बाब रिबेलोन जे बिल दिलें चार्टर दिला ते हाडपाक जाय. बट दे आर नॉट गिवींग अस अर मिडियम. आज हो सरकार लुटपाक मुखार सरलेलो आसा. हो लुटमार सरकार आनी ह्या सरकाराक डायवर्जन करपाक लोकां मदें फूट घालपाक अबाउट कॅथलिकां मदें मुस्लिमां मदें हिंदू मदें फूट घालपाक हो प्रयत्न. आय हॅव नॉट सीन द बिल पर्सनली. द बिल हॅज टू बी प्रेजेंटेड इन द हाऊस and then I will discuss. But when there are already laws in place, when any sort of conversion can be dealt very strictly if it is forceful, but when I'm a citizen of India, I have the right, and it is my in the constitution what I eat, what should be my religion. Someone cannot dictate that to me. It is my right. It is my right and my responsibility and आमचे संविधानान दिलेलो हक. आनी हे जे पण आज हे बीजेपी करपाक सोदता ते जाती मदें धर्मा मदें फूट घालपाचो प्रयत्न. एंड दीस टायप ऑफ प्रयत्न विल नॉट वर्क. गोंयांत सगळे जगभर खबर आसा गोवा इज अ लिबरल स्टेट. गोंयची जी आज टुरिजम बेल्ट आसा, पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, other parts of the world come to Goa because Goa is known to be a liberal state. Today, the minute the BJP comes, je baile tourist ashille, one of the main reasons is because of this non-state actor. Je baile गोंयांत येता आनी आमची जे कम्युनल हार्मनी आनी पीस आसा तो पाड घालपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता. And whenever the bill is tabled, we will speak to this. पण तुम्ही म्हणता की एंटी कन्वर्जन बिल गोंयांत नाका म्हणून. No, 100%. अरे कायदे आसा. Why do you need something when there are already rules? We are not in the 1940s or 50s. 25 years back, everyone is educated today. Everyone has an equal right. It should remain like that. पूण कन्वर्जन जाता गोंयांत जाता कन्वर्जन तुमकां दिसता? कन्वर्जन जाता जाल्यार तेजे एक्शन जावपाक जाय. फोर्सफुली जाता जाल्यार दिस इज द लॉ. And there is already a law. Now why do you want to bring in something and create trouble? FCRA bill kirkel demi, that also was bought. So what are they trying to do? They are trying to create a divide. The BJP is known just before the election to divide आमचो हिंदू भाव, आमचो मुस्लिम भाव, क्रिस्तांव मध्ये फूट घालपाक हो प्रयत्न सरकाराचो आसा. खरेंच जरी तो तुका कन्वर्जनाचे बिल हाडपाक जाय जाल्यार जे 39A आसा, जे 17(2) आसा ते विड्रॉ करा. वी विल सपोर्ट दॅट वेन यू विड्रॉ.